म्हापशान आनी बाकीच्या जाग्यार पळयता की आनी चडांत चड बार्देजान पळयता की लायटीचे शटडावन आनी जे लायटीचे फ्लक्च्युएशन हे चालूच आसा। गेली 4 वर्सां जेन्ना हो BJP सरकार येयलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमकां लायट उदक हे सगळें दितले, पण हे बाकीचे गजाली सोडून दिया, पण ह्या ज्या गरमेच्या दिसांनी सुद्दां लायट ही रातची नसता, दिसाची कोण तरी मॅनेज करूं शकता पण रातची नसता। पण हे डिपार्टमेंट आनी हो पावर मिनिस्टर हे पावरलेस जाला काय हेच्या कडेन पावर ना ते तेणी सांगून दिवचे। आनी आयज आमी पळयता की ह्या डिपार्टमेंटाचेर कसलो लक्षच ना आनी अशें पळयता की ह्या जे रोडाचें एक्सटेंशन केलां तेंच्यांनी हितून, पण तेच्या पयलीं हेंच्यांनी दाखोवंक जाय की पोल एक्सटेंशन करपाचें काय कितें काय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो ऑथॉरिटी जावं बाकीचे हे फक्त हे पोस्टूच घालपाक आसात कितें हांगा। आनी आयज आमी आमच्या मिनिस्टर मिलिंद नायकाक पळयता की तो आपले खंयचे तरी बायणां वस्ती खंयची तरी खाली करूंक सोदता, नाल्यार काँग्रेसचे वोट हे करूंक सोदता जावं आनी कितें तेचेरूच लक्ष आसा तेचें। पण आयज तो मिनिस्टर अख्ख्या आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर, आनी पावर म्हटल्यार सगळ्यांक एक गरजेची वस्तू। आज फक्त थिवी मतदारसंघानूच न्ही तर गोंयान सगळी कडेन ही सगळी अंदाधुंदी चालू आसा, कोणाचेर लक्ष ना, सगळे एक थोड्या भितर पयशे करूंक पळयता। आज जर तुमी हांगासर जर पळयशी जाल्यार हांगासर हॉट मिक्स केला, रोड वायडनींग केला, हे इलेक्ट्रिसिटीचे पोल्स जे आसा पळय अशेंच हांगासर दवरल्या। काल पयर थंय फुडें एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हांगा एक्सिडेंट जावन लोक मरपाची हे सरकार वाट पळयता। आज लोक किड्या सारके हांगासर मरता लोक, तर हे सरकार म्हाका दिसता सगळ्या हाचेर फेल जाल्लें आसा। तरी सरकाराक हांव परत एकदां मागता की बेगिनात बेगीन हे जे इलेक्ट्रिसिटी पोल जे रस्त्याचेर जे आसा पळय ते बेगिनात बेगीन काडचे।